सगळे प्रेस भावांक येवकार. आयज एक खूब मोठो दीस आसलो आनी विधानसभेन एक मोठे जे आमचे रेजोल्युशन आसले ते म्हणजे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन. गोंयकार कोण म्हळ्यार डिफायन करपाक लागलो हू इज गोवन. तुमी पळयलां आसतलें आयचो दीस आज कितें जालें. आयज म्हाका खूब उमेद भोगता कित्याक एकूच कारण आसा तो म्हणजे जे आमकां इतलीं वर्सां अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणटाले, जो आमचो पक्ष प्रत्येक वेळार आवाज काडटालो, रेव्होल्युशनरी गोवन पक्ष सदांच आवाज काडटालो. पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जे आमी डेफिनेशन काडलेलें आनी तें डेफिनेशन घेवन आमी प्रत्येक गांवांनी भोंवले, प्रत्येक आमदारांक मेळ्ळे आनी प्रत्येक आमदारांक आमी डिमांड केल्लो. जेन्ना आमचो पॉलिटिकल पक्ष पासून नासलो पण जेन्ना पक्ष जालो तेन्ना परत गांवांनी गेले, डिमांड घातलो आनी तेन्ना आमकां कितल्याशे जाणांनी अशें चॅलेंज केल्ली की बाबा तुमी कितें तुमचे कडेन जाय. हांव मुद्दम नांव घेवन सांगता. एकटो निलेश काब्राल त्या टायमार म्हणटालो की विरेश तुमचे कडेन कापस्ताद आसा, तुमचे कडेन कापस्ताद आसा जाल्यार तुमी एसेंब्लीन या, विधानसभेन या आनी विधानसभेन येवन पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन डिफायन करा आनी तुमचो जो कायदो आसा तो डिफायन करा. जेन्ना हांव निवडून आयलो, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष प्रत्येक गांवांनी भोंवले आनी 10% मतां घेतली. प्रत्येक गोंयकारांनी आमचेर खूब विश्वास दवरलो आनी एकूच कारण तो आसलो म्हणजे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन, जो खूब मोठो. कित्याक गोंयकार आजून पर्यंत आमकां स्वतंत्र जालें 1961च्यान आजून पर्यंत पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन म्हणटा तो आजून पर्यंत डिफायन केल्लो ना. आनी जेन्ना हो कायदो आमी घेवन गांवांनी लोकां फुड्यान गेले आनी लोकांनी मान्य करून घेतले, 10% मतदार आमी मान्य करून घेतले की हो असो कायदो जावपाक शकता म्हणून. पूण हो सरकार, हो बीजेपीचो सरकार आसा, त्या सरकारान केन्नाच मान्य करून घेवना. जेन्ना हांव निवडून आयलो त्या निवडून येवन हांवें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील घातलें आनी तें बील डिफायन करपाक की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन कोण आनी तितून कितें हक्क आमी घेवपाक शकतले. बट त्या टायमार पासून आमची फकाणां केली. म्हाका याद आसा तो दीस ज्या दिसा हांवें विधानसभेन तसोच आवाज काडलेलो आनी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन कित्याक तुमी घेवना, कित्याक तुमी हें बील जें आसा तें इंट्रोड्यूस करूं ना हें सांगलें. आनी त्या टायमार हांगातले थोडे आमदार, जे रुलिंगाचे आमदार, थोडे मिनिस्टर आनी सीएम त्या टायमार उलोवन दाखयलें की तुमचो जें बील आसा तें अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा, तुमचें बील कायद्यान बसना, तुमचें बील ह्या देशाच्या घटनेन बसना. आनी अशें उलोवन तेंच्यांनी म्हाजेर तोमडो मारलो. हांवें तांकां तेन्नाच सांगलें आमी हें तुमकां दाखयतलें आनी तुमकां प्रूव करून दाखयतलें की आमी कशें सारके आसा आनी तुमी कशें रॉंग आसा तें. आनी आयज तो दीस येयलो. आयज आमचें रेजोल्युशन, जे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन आसलें, जे इतली वर्सां आमी वाट पळयताले, ती वाट पळोवन आमकां तें रेजोल्युशन लागलेलें आनी तें रेजोल्युशन कायद्याच्या घटनेनुसार आनी ह्या एसेंब्लीच्या रूल एंड प्रोसिजर अधिकारान आमकां तें रेजोल्युशन लागून तें रेजोल्युशन आयज घेतलेलें. हें रेजोल्युशन जेन्ना डिफायन गोवन आवर पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन म्हणून एक क्लियर कट डेफिनेशन आसा आनी हितून आमी फुडें आनी कांयच नासलें. हें रेजोल्युशन जेन्ना येयलें तेन्ना स्पिकरान म्हाका अलाव केलो. हांव स्टार्ट करता तेन्नाच जो मुखेलमंत्री आसलो गोंयचो तो उठलो आनी तो सांगपाक लागलो की हें डेफिनेशन आसा, पर्सन गोंयकार म्हणटा तें डेफिनेशन आसा, ओरिजीन गोंयकार कोण आसा तो डेफिनेशन आसा. आनी तेणें हो एक्ट तो तुमकां मुद्दम दाखयता. द गोवा सक्सेशन स्पेशल नोटरीज एंड इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग एक्ट 2012 हो ह्याच सरकाराचो एक्ट. हो एक्ट वाचून दाखयलो. हांव तुमकां मुद्दम वाचून दाखयता. ऑल पर्सन हू प्रायर टू 20th December of 1961 were governed by the provision of Civil Code of 1867 has in force is erstwhile Portuguese regime over Goa and which continued in force for vital of subsection 1 of section 5 of Goa Daman and Diu Administration Act 1962, 1 of 1962 has adopted by the military governor of Goa Daman and Diu Bill order number 175/2/MG dated 31st May 1962. हे सांगले. तशेंच बी any person born in Goa or parents who are governed by the provision of Civil Code of 1867 which is at present in force of Goa which was in force prior to 20th December 1961. C. Any person born outside the state of Goa of parents who are or are governed by the provision of said Civil Code of 1867 unless such person declares that he does not desire to be governed by the provision of this act at any time before the expiry of 3 years from the date he intend
majority or before the expiry of 3 years from the date he comes from outside of the state of Goa before the special notary having office in sub district where such person resides. म्हटल्यार हो जो कायदो आसा हो कायदो क्लियर कट उलयतात कित्याक असेंब्लीत कारण तांकां खंय तरी सरकाराक फोर्स करून की मंत्रीपद घेवपाक तेन्ना तेंच्यांनी म्हणलें की विरेशान पयलीं सारको उलोवपाक शिकचो आनी तेज्या पयलीं तेणें आपले तेंचे गव्हर्मेंट येवन मागीर मंत्रीपद घेवचें आनी मागीर दुसऱ्यांच्या मंत्रीपदाचेर उलोवप म्हणून. पळय निलेश काब्रालान आयज जशें म्हटलें पळय हांव पयलू म्हणपाक सांगपाक सोदता की निलेश काब्रालान पयलू तो लॉ मिनिस्टर आसलो पूण तेणें पयलू कायदो शिकचो कायदो वाचचो जो आयज मुखेलमंत्र्यान तुमकां एक्सपोज केला जे तुवें विधानसभेन उलयल्लें तें तुजें एक्सपोज जाल्लें आसा तुवें हेज्या पयलू जेन्ना बोवाळ घालतालो आपूण अशें तशें हे कायद्यान बसना हितून बसना वच तो निलेश काब्राल तुमी मुद्दम विचारा ताका तूं कायदो शिकलेलो आसा काय म्हणून तुमच्या मुखेलमंत्र्यान तुका एक्सपोज केल्लो आसा आनी निलेश काब्रालाक चड जाय नाल्यार तेका विचारचें की तुमच्या गांवांत कितें चल्लां तुमच्या मतदारसंघात कितें चल्लां तें जाय नाल्यार आमी कशें एक्सपोज करपाक जाय आतां फुडले टायम आसा तितून आमी सारकें एक्सपोज करता कशी जो वायलेशन करता इको सेन्सिटीव झोन आसा थंय STP प्लांट हाडटा जावं आनी कितें हाडटा हें सगळें आमकां जाय काडपाक जाता आनी तें काडटले आमी टायम येतून सगळेची जी कुंडली आसा पळय हे जे बोवाळ मारताले पळय तांकां आमी सोडपाचें ना कित्याक तुमी हांगा तुमकां निवडून दिला गोंयकारांनी हांगा येवपाक काय तुमकां भायल्यान निवडून दिला तुमची वोट बँक जी आसा ती वोट बँक तुमी साल्वार करपाक कोण येवन कानान फू करता आनी तांकां सांगता अशें तशें न्हू कित्याक तुमकां ती बस्त्यो केल्ल्यो आसा तुमी स्लम्स केल्ले आसा आनी ह्या स्लम्साच्या नेटाचेर तुमी निवडून येता तुमी गोंयकाराच्या नेटाचेर निवडून येना सो तुमकां तांकां सेव करपाक जाय म्हणून तुमी बोवाळ मारताले तुमी उठ्ठाले बाबा आमी भायल्यान आमी कितें करतले हांगा तुमच्याच मुखेलमंत्र्यान डेफिनेशन जें आसा तें रीड करून सांगलेलें आसा आनी हें जो आसा हो तुमचेर एक थापट आसा ह्या निलेश काब्राचेर थापट आसा ते मायकल लोबोचेर थापट आसा ते आयज उठ्ठाले स्प्रिंग लागलेले भशेन उठ्ठाले पळय ताका वचून तुमी आयज विचारा नाल्यार आयज चायेक बसात नाल्यार आयज म्हाका दिसता तुमी आयज रातचे जेवणाक तेज्या वांगडा बसात आनी तुमी उलया की बाबा हें कितें जालें कशें जालें कित्याक लागून जालें हें सगळें तुमच्या म्हाका दिसता तुमच्यांनी स्टडी करपाची गरज आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.